जो मेरेन सरकार 3 लिनियर प्रकल्प पुराय तरेन भायर मारचे नात आमी तो मेरेन ओग्गी बसचे नात अशी शिटकावणी गोयचो एकवट संघटनेन सरकाराक दिल्या। गोंयकारांच्या आवाजा मुखार सरकाराक बागोवचेच पडटले अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें। हे 3 प्रकल्प गोंयचे फक्त लुकसाण करतले आनी हे 3 प्रकल्प हाडप म्हटल्यार गोंय इवाडप अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें। हे प्रोजेक्ट येयल्यार आमी सगळे जाण काबार जातले इकॉनॉमिकली आनी हेल्थ वायजूय। हांव मागता आमचो पोर्ट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स आसा श्रीपाद नायक, तेणेन तेज्या मिनिस्टराक सांगचें की हो सागरमाला पळय प्रोजेक्ट गोंयांत पळय तुमी हाडला तो इकॉनॉमिकली वायबल ना, कित्याक गोंय इज इकॉलॉजिकली फ्रजायल स्टेट। ऑल एनवायरमेंटल फॉर एग्जाम्पल इन सीआरझेडान स्पेशल कन्सिडरेशन घातले गोंयाक, कित्याक गोंय हेज जिओमॉर्फिकल फिचर्स म्हणून। सो गोवा कॅनॉट सस्टेन सच बीग प्रोजेक्ट्स। सो म्हाका दिसता गोंयचे सीएमान ताबडतोब हेजेर विचार करचे, फ्युचराचें चिंतचें आनी हे जे प्रोजेक्ट 3 लिनियर प्रोजेक्ट जो आसा इन टोटॅलिटी स्क्रॅप करचे म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक मागता आनी ताका सांगपाकूय सोदता की आमचे गोंयचे लोक ओगी रावचे ना। तुमचो कोणूय मिनिस्टर कितें उलयलो जाल्यार एगेन्स्ट द वर्डिक ऑल्सो he has to know that this is the highest court of the land who has given this verdict. You can just simply can't simply criticize any judgment. So हांव सांगता सीएमाक की हे प्रोजेक्ट फाटी घेवचे नाल्यार गोंयचे लोक जे आसा कितें करपाचें करतलेत, कित्याक हे प्रोजेक्ट आमचे हिताचेर ना।